धरलं नाही आम्ही काढी गेलो.
या ओसे ओसे उत ना पळे कळते दोरला जागो ये आईच्या फेस्ता संभ्रम सोबत जाऊन आम्ही नाव वाचताना तुम्ही मुखार येऊन तुमचो मान आमचे विगारपाक मानादीक वॉल्टसूस हांचे तांव स्वीकार करी जाय म्हूण विनंती करता. Church Presidents, Right Reverend Monsignor R.C. Mascarenas, Mr. Piadade Machado, Mr. Francis Desa, Mr. Lawrence P. Pereira, Mr. Cyprian D'Souza, Monsignor Leslie Chenal. Principal Benefactors, Mr. Joseph Lobo, Rao Sahib Xavier Corazzo, Reverend Father Vincent Revello, Superior General Bethany Congregation, Mr. Stephen Pinto and family. Founders, Mr. Piadade Machado, Mr. Victor M. Pinto, Mr. Kamil Saldana, Mr. Isidore Rego, Mr. Isidore Colasso, Mr. Felix Arthur, Mr. John Pinto, Mr. Thomas Lobo, Mr. John Francis Rego, Mr. Pascal Albuquerque, Mr. Raymond Colasso. Benefactors, Mr. Francis D'Souza, Mr. Gregory Mascarenas, Mr. Gabriel John Mascarenas, Mr. Pascal Gonzalez, Mr. Abraham Palaez, Mr. Sebastian Pinto, Mr. Luis Rego, Mr. John Salvador Mascarenas, Mr. Lawrence Meneges, Mr. Aloysius Kanappa, Mr. John Salvador Sequeira, Mr. Catherine Dias, Mr. Matthias Lobo, Mr. Pascal John Saldana, Mr. Anthony Pereira, Mr. Juliana J. Rego, Mr. Joseph Desa, Mr. Isaac Farias, Mr. John Muriel Was, Mr. Daniel Rodriguez, Mr. Salvador Alvarez, Mr. Peter Coelho, Mr. Joseph Piad Meneges, Mr. Augustine Colasso, Mr. Lawrence Colasso, Mr. Michael Rodriguez, Mr. Albert Tauro, Mrs. Martina Zacharias, Mrs. Regina Lobo, Mr. Salvador Meneges, Reverend Father Santan Lewis, Mr. Pascal Nazareth, Mr. Manuel Pereira, Mr. Joseph D'Souza, Mr. Piad Colasso, Mr. Victor Alvarez, Mr. Francis Xavier Pereira, Saint Martha's Industrial School, Mr. Joseph Sequeira, Mr. John D. Matthias, Bishop Jacob Mendonça, Mr. Henry Basil Colasso, Saint John Berkman Sodality Bendur, Mr. John Fernandez, Mr. Sylvester Gregory Raskina, Mr. Pascal N.S. Coelho, Mrs. John Rego and Sons, Mr. Paul De Silva, Miss Piadade Dicunna, Mr. Gabriel D'Souza, Mr. Piadade Desa, Mr. Salvador Pinto, Mr. Diego Rosario Fernandez, Mr. Philip Pais, Mr. Lawrence Sequeira, Mr. Manuel George Lobo, Mr. Raymond Mascarenas, Mr. Martin Colasso, Rao Sahib Bonaventure Colasso, Mr. Raymond Lobo, Mr. T.M. Aranna, Mr. Francis Dominic Farias, Reverend Father Ligori D'Souza, Mrs. Severin Lobo, Mrs. Rose Flora Raskina, Mr. John Salvador Colasso, Mr. Joseph Mascarenas,
Reverend Father Sylvester Meneges, Mr. Pascal Nazareth, Mr. Julian J. Rego. Donation to Church Belfry. Patrons, Mr. Cyprian J. D'Souza, Mr. A.R. D'Souza. Founders, Mr. C.J. Pinto, Mr. Alban DeCosta, Mr. B. Fernandez. Donation to presbytery benefactors, Mr. and Mrs. Hector and Mary Jean Andrade, Mrs. Rosie Pereira, Mr. and Mrs. Walter Rebello, Mrs. Christine Cardoza, Mrs. Irene Saldana. आता फिरगस गवळीक परिषदेच्या संध्यांक आमी मान वणतेल्या. Clergy in the parish pastoral parishad, Father Walter D'Souza, Father Vivek Deepak Pinto, Father Arun Wilson Lobo, Father Osmond Roshan D'Souza, Head of Religious Houses, Sister Maria Rupa A.C., Sister Lynette Maria A.C., Sister Shubha B.S., Sister Josna, Sister Violet B.S., Sister Nancy DeMello OSSS, Sister Cynthia D'Souza HMR, Sister Jyoti DSS. Membership by office, Royston M.J. Farias, Preeta Lobo, A. Kishore Fernandez, Samuel Rodriguez, Blossom Rego, Ledwin Gonsalves, Asha Caroline Tauro, Mariette Usha Machado, Shanti Menezes. Names of Gurgas, Aida Lasrado, Nikita Antoinette Fernandez, Veronica D'Souza, Kishore Fernandez, Melvin Perez, Javina D'Souza, C. Juliana D'Souza, Charlotte S. D'Souza, Jacinta Oliveira, Ledwin D'Souza, Prakash Patrao, Virginia Juliana DeMello, Eric D'Souza, Joaquim Pereira, Jyoti Helen D'Souza, Lita D'Souza, Agnel Pinto, Everest Felix Crasta, Priscilla Vilma D'Souza, Leticia Matilda Machado, Deepak Ranjan D'Souza, Maria D'Souza, Philip Vinaya Quadras, Cosses Apolline Lobo, Daphne Angeline D'Souza, Jacinta D'Souza, Rohan Martin Pinto, Helen Dessa, Joyce Yvette Mala Pinto, Royston M.J. Farias, Dr. Susan Raskina, Joylyn Smitha D'Souza, Melvin Morris, Flavie T. Mascarenas, Arun Santosh D'Souza, Dilip Lancy Macha Lasrado, Levina Govias, Loy Sebastian Rego, Anthony D'Souza, Jacinta Rodriguez, Richard Abraham Rego, Sushila D'Souza, Leslie Jawahar Miranda, Dimple Sequeira, Rashmi Sequeira, Rina Priscilla Suarez, Patricia Lobo, Laura Charlotte Fernandez. Names of elected members: William Gonsalves, Shanti DeMello, Jonas Anthony Conceso, Mariette Fernandez, Joseph Shemi de Lima, Shanti D'Souza, Vilma DeMello, Dora Sequeira, Dolly Mascarenas, Jeevan Gerald D'Souza, Lavina Montero, Christine Pinto, Philomena Rego, Patrick Prakash D'Souza, Dennis De Silva, Felicita Rodriguez, Janet Lavina Lobo, Sunita Sequeira, Benedicta Juliana D'Souza, George D'Souza, Arun Joswi D'Souza, Preeta A. D'Souza, Aida Sequeira, Henry Mesquet, Jacinta Culasso, Roshini Fernandez, Tina Serrao, Rina Pereira, Arun Paul D'Souza, Juliet Diana Pinto, Roland Rodriguez,
Rosalind D'Souza, Zina Mascarenas, Flossie Dicuna, Priya Reshma Arana, Anita Jyoti Culasso, Ronald Lobo, Lily D'Souza. Philip Avil Vegas, Carol Ria Lobo, Lolita Pinto, Robert Lewis, Mayola Mendonça, Francis Ivan Rodriguez, Maria Filomena DiCosta, Charlotte D'Souza, Warren Frederick Paul, Dr. Gladson Jose, Valerian Menezes, Cheryl Fernandez, Flavia D'Souza, Paul Menezes, Lavina Silvia Pinto, Esther Nazareth, Melvin Agnel Fernandez, Doreen Wilma Lobo, Percy Farias, Henry Vass, Asha Misketh, Prajwal DiMello, Victor Machado, Lynette Agnes Saldana, Anita Saldana, Nirmala Nazareth, Irene Lina Sequeira, Sharat Andrade, Jenny Crasta, Francis Edwin D'Souza, Lavina Shanti D'Souza, Selwyn Cedric D'Souza, Winnie Sequeira, George Ashok Pereira, Dr. Rohan Moniz, Lata D'Souza, Mabel Furtado, Jennifer Gomes, Carmelita Alvarez, Violet Gomes, Selma Maria Di Paula, Pritham De Silva, Cynthia Maria Moras, Monica Zenith D'Souza, Lolita D'Souza. Simon D'Souza, Anita D'Souza, Gracie Pereira, Marshall Pinto, Wilma Fernandez, Vincent Lasrado, Nita Pinto, Valerie Quadras, Matilda Fernandez, Vera Shalini Tauro, Neil Norona, Arun Sunil Norona, Renita Pereira. Educational Institutions Heads, Irene Sequeira, Sister Maria Gloria A.C., Sister Lutz. Names of nominated members: Alvin D'Souza, Jocelyn Pinto, Sonali D'Souza, Mariama Thomas, Oswald Fernandez, Anita Frank, Lina Lobo, Dr. Vincent Crasta, Jasmine Vass, Arun Pinto, Fortunate Serravo, Vanessa Jyoti D'Souza, Priscilla Dina Sequeira, Prashant Menezes, Megan D'Souza, Dr. Sunita D'Souza. आता आदल्या गवळीक परिशदेन सेवा दिवन आवती संपल्ल्या संध्यांक मान वांटेल्या. मेंबरशिप बाय ऑफिस: प्रिसिल्ला सिल्विया पिंटो, मीना पिंटो. गुरकार्स: Maria Violet Lasrado, Nelson Montero, Judith Mascarenas, Teresa Pinto, Jacinta D'Souza, Patsy Brito, Audie Rego, Mavis Rodriguez, Noel D'Souza, Louis Vass, Melvin Dolphy Lobo, Maxi Lobo, Vinod D'Souza, Anna Rego, Irene Lobo, Neville Pereira, Norbert Crasta. Names of the elected members, representatives: Lawrence Misketh, Rajesh Rego, Margaret DiMello, Reena Pinto, Shanti Falera, Veronica Matthias, Kenneth Pereira, James D'Souza, Asha D'Souza, Vanita Sequeira, Terence Cardoza, Mersin Pereira, Selvin Desa, Janet Pereira, Samantha Pereira, Diana Pinto, Terry Rosalind D'Souza, Lina Saldana, Anil Misketh, Vincent Noronna, Sunita D'Souza, Celine Tauro, Natalia Eugene Pinto, Febronia De Silva, Divya Maria D'Souza, Sunil D'Souza, Jacinta Lobo, Queenie Rego,
Marina Tina Tauro, Daisy Lobo, Lena Shet, Nora Saldana, Muriel Lewis, Daniel D'Souza, Celine D'Souza, Cheryl D'Souza, Rolita Pinto, Gladys Miskith, Violet Bernes, Thomas Saldana, Vilma Priya De Silva, Marina Rebello, Lolita Mascarenas, Juliana Janet D'Souza, Filomena Lobo, Maria Milfred Pinto, Ronaldo Mascarenas, Janet M. De Silva, Jane Diana Fernandez, Sarita Lobo. Names of the nominated members: Mark D'Souza, Vincent Govius, Dr. Prakash Pinto, Nihal Lobo, Dr. John Shera, Suhasini Desa, Matilda Pais Purtado, Flavilla Pinto, Anita Mascarenas, Clarence Machado, Jane Vegas, Felix Fernandez. फिरगस फेस्ताक मुड दुमरा उल्ल्यांक मान वणतेल्या चर्च वॉर्ड 1 1000 तावन 5000 म्हणसर दिल्ली मर्लिन डिसोजा विलियम गोन्साल्विस एंड फैमिली क्रिस्टीन डिसोजा एंड फैमिली चर्च वॉर्ड 2 आशा टाउरो एंड फैमिली सेलिन रोड्रिगस एंड फैमिली Henry and Montina D'Souza. Church Ward 3, Joseph Pinto and family. Church Ward 4, Shanti Falera and family. दोघांजणांनी नाव नका म्हण सांगला. Stanley Rita Norona and family. Church View Ward, Meena Anil Vegas and family. Lower Bendur First Ward, Camilla Mascarenas, Dolly Mascarenas, Alvin D'Souza and family, Melvin Paris and family, Seva Nilaya Convent, Mr. Lionel D'Souza, Seva Nilaya. Lower Bendur Second, Dr. Herald Mascarenas and family. Lower Bendur Third Ward, Frank Miranda and family, Gratian D'Souza and family. Lower Bendur 4th Ward, Nayana Fernandez and family. Lower Bendur 5th Ward, Alvin Jacinta Oliveira, Jerome Pinto and family. Bendurwell 1st Ward, Lidwin D'Souza and family, Thomas D'Souza and family. Bendurwell 2nd Ward, Vincent Norona and family. Kankanadi 1st Ward, Edwin Fernandez and family, Arun Melvin D'Souza and family, Maxim Montero and family, Stephen Meneges, Richard Pinto and family, Deepak Sebastian Pinto and family. Kankanadi 3rd Ward, Tina Serravo and family. Kankanadi 4th Ward, Dimples Alva, Anthony and Aaron Fernandez, Mala Meneges. Upper Bendur 1st Ward, John Mendes and family, Carmen D'Souza and family, Irene Saldana and family, Rosemary and Rita Tauro. Upper Bendur 2nd Ward, Flossie Dicuna and family, C.L. Rodriguez and family. Upper Bendur 3rd Ward, Arun Meneges and family, Shanti Meneges, Everest Krasta and family. Upper Bendur 4th Ward, Felix Patsy Brito and family, Alphine Lily D'Souza and family. Balmata 1st Ward, Charles Mendes and family. Balmata 2nd Ward, Thomas D'Souza and family. Kadri 1st Ward, Angela Miskith, Maria D'Souza and family, Teresa Vas and family, Francis Ivan Rodriguez. Kadri 2nd Ward,
Frederick D'Souza and family, Philip Quadras and family, Ronaldo Tauro and family. Kadri 3rd Ward, Jane Sequeira and family. Lower Kadri Ward, Navna Kaman Sangla. Upper Kadri, Lena Martha. Kadri Rocks Ward, Navna Kaman Sangla. Vincent Govius and family, Walter Pinto and family, Oswald Fernandez and family, Apolinar Julian Alvarez and family. Tollgate 1st Ward, Navnaka, Lancy Cynthia Morris and family, Auric Pinto and family. Tollgate 2nd Ward, Sushila D'Souza and family. Malikatte 1st Ward, Navnaka, Walter D'Souza and family. Malikatte 2nd Ward, Dogazanani Navnakamala, Francis Crasta, Louis Lobo and family. Malikatte 3rd Ward, Merlin Voss and family, Hilary Govius and family. बेनिफॅक्टरांची फाउंडरांची गोळी परिषद संध्यांची आदल्यांची आतांची सगळ्यांची नांव आपयल्या आपयतना हांगासर नातली तुमी वात व्हरूना आता तुमी मुखार येवन ते व्हरयेत. Kaibatal 1 Ward, Aquin Pinto, Aldrin Pinto, Matthias Rego and family. Kaibatal 2 Ward, Albert Fernandez and family, Joseph D'Souza, Louis Vaz, Vincent Nirmala Nazareth and family. Kaibatal 3 Ward, Melvin Morris and family, Godwin Pies and family, Marcelin Fernandez, Charles D'Souza and family, Avit Barboza and family, Assumpta D'Souza and family. Yayadi Ward, Stani Rego and family, Naunaka, Bikarnakate Ward, Kamil Dikona and family, Padwa 1 Ward, Vinod D'Souza, Sunita D'Souza, Padwa 2 Ward, Irene Patrick Roche and family, Roshan Roche and family, Olivia and Diana D'Souza and family. Padwa 3 Ward, Valerian Saldana and family, Richard Nelly and family. Calvary Ward, Johnson and Shalon Saldana, Rudolph Rodriguez and family, Thomas Saldana and family, Mark D'Souza and family. Nantur Ward, Edward De Silva and family, Lily De Silva and family, Carmelita Alvarez and family, Gladys Mesquith and family. Tare Tota, John Fernandez and family, Shuabag 1 Ward, J.R. Lobo and family, no name, Brian D'Souza and family. Shuabag 2 Ward, Priscilla Mascarenas and family. Shuabag 3 Ward, Edward and Agnes D'Souza. Shuabag 4 Ward, Benedict Albuquerque and family, Aloysius D'Souza and family, Norman Lucas and family. Shuabag 5 Ward, Victor Pies and family, Sarita Pinto, Matthew D'Souza and family, no name. आता फिरगज फेस्ताक फिर चेंतरा उल्ल्यांक मान वणतेल्या. Adari Firjent, rupees 10,000 and above. William D'Souza and family, Church Ward 3. Marcelin Menezes, Kaibatal 2nd. Jackson Lawrence Machado and family, Kaibatal 1.
Lawrence and Sheila Pinto, Kaibattal 1. Leslie Serravo and family, Kankanadi 3. Victor Pais and family, Shivabag 5. Stephen Pinto and family, Tollgate 2. Rita Rodriguez, Upper Bendur 2. Praveen Preeta D'Souza and family, Upper Bendur 2. Patrick Veronica D'Souza, Lower Bendur 3. Naveen D. Paula, Calvary Ward. No name, Padwa 1. कोणी जर तर तुमचं मान वरून असल्यार तुम्ही दायकन मुखार येऊन विगार बापा तावन मान स्वीकार करचो. मानाच्यो वाती वांटिल्ल्या आमच्या विगार बापांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या बामयनीनो आणि थोडी मिनूट आसात 8 वरार मिसाचें बलिदान संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आमी भेटयतल्या आणि हे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सर्व मुर्दोम पिरजेंत आणि दानी पासोतो देवाक आमी अर्गां दिवन भेटयता. तशेंच फिरगस लोकांच्या त्या सभा गरजा आनी इराद्या खातीर हें पवित्र मिसाचें बलिदान आमी सांगाता भेटयता. पूण आमी सर्व देवान केल्ल्या असो बऱ्यापणाक अर्गां दिवंक आनी ताणें केल्ले उपकार वळखून ताका दिन वाचूंक आमच्या पात्रोणाक आमी मान करूंक हो संभ्रम चलयता. तशेंच आमचो स्टाफाक फिरगस विगार रैमंद मोन्सिन्योर रैमंद मस्करेनस तसो वगडा आसकाडिया आनी तो इरादो ताका बेगीन संदीपनाक उबारचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ते सावन दवरून आमी सकट सांगाता मागे.
मोगाच्यानो आज व्हड संतोषान आनी भक्तीन आमचो पात्रोन साबेस्तांवाक मान करूंक आनी देवान आमचेर वतलेल्या सर बेसांवा खातीर आनी केल्ल्या उपकारां पासत अर्गां दिवंक ह्या सोबीत घरा सांगाता मेळ्ळ्या तुमकां सोमेस्तांक प्रत्येक जावन प्रधान याजक जावन हे फेस्तांचे संभ्रामीक बलिदान भेटोवच्या आमचे विगारवार भोव मानादीक बनवेंचर नजरेत बापांक साहा भेटवणीकरच्या सर याजकांक सर धर्म भयण्यांक आनी तुमकां मोगाच्या फिरगजगारांक आनी सैऱ्यांक ह्या पवित्र संभ्रमाक मोगाचो येवकार मागता मंगळूर देसिजीन हे नवे वर्स भुरग्यां खातीर समर्पीत केलां देखून आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां हो विशय ह्या फेस्ता संदर्भी नियाळता आयचे देवाचे उतर जो कोण देवाचेर विश्वास दवरता तो उदका देगेक रोयलेल्या रुखा बरी फळां बरीत आसता बरो रूख ताच्या फळांनी परकुवेत म्हणलें सत परगडता आमची भुरगीं आमच्या कुटुंबांत समाजेंत आनी सभेंत देवाच्या वर्ते आनी मोलादीक देणे तांणी भावार्थान शेगुणान क्रिस्ती मौल्यांनी आनी पवित्रपणान वाडावळ जोडच्याक प्रेरण आनी आदर्श जावच्याक देवान तांची जतन आमच्या हाती दिल्या ही आमची जबाबदारी प्रामाणीकपणी जारी करूंक आज आनी ह्या सगळ्या वर्सां आमी मागया आनी कार्याळ जावया आमचो पात्रोन साबेस्तेवाचे जिवीत भुरग्यापणारस विश्वासपण भावार्थ भरवसो समर्पण स्वादमन आनी धैर आसलेल्या क्रिस्ताच्या राजाच्या फळांनी भरोवन आसले ताचे जिवीत आमी आनी आमच्या भुरग्यांनी आयच्या संवसारार देवाच्या राजाक साक्ष जावच्याक प्रेरीत करता आज हो पवित्र संभ्रम करताना आमच्या भुरग्यांक कुटुंबाक आनी फिरगज कुटुंबाक ह्या पवित्र आल्तारेर दवरून आमी सोमेस्तांनी क्रिस्ती मौल्यांनी फळां बरीत जावंक मागया Kaizan, Ukari Monan, Beton Durga Balidan, Aradan Stuti, Serves Pora, Erga Hogla, Servondara, Wundanaman, Paraklita, Priyetlisa Deva. Stuti, serves pora, verga hogla, sarvondara, vandanaman, paraklita, priyetlisa deva. Firgas kurma sangi melo, tujhe bore ponniyalta. Grudun, moksane makta, rovi jevan jevta. Aradan stuti, serves pora, verga hogla, sarvondara, vandanaman, paraklita, priyetlisa deva. Stuti, serves
Sovoto mogrialta Povit utar bhakti naikata Kani ke sangi जीवित अर्पिता उपकार तुझो पावडता आराधन स्तुती सर्वेस्वरा दर्गा होकला सोडवोंडारा वंदन नमः पाराक्लिता प्रिये निजा देवा आराधन स्तुती सर्वेस्वरा दर्गा होगला सडवोंडारा वंदन नमः पाराक्लिता प्रिये निजा देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोबे असू तुमचे सोबे आसू मोगाच्या भावानो बहिणीनो या मिसाच्या बलिदानाक हांव तुमकां स्वागत म्हणटा साम बसत्याव या फिरगजेचो पात्रोन सांतका आमी मान करता फाटल्या वर्सां आनी वर्सांनी या सांता मारिफात या फिरगस कुटुंबाचेर या जाकांचेर धार्मिकाचेर आनी आमच्या हर एका क्रिस्ती परजेचेर साम बसत्यावांची मजत आमी भोगल्या आनी ताच्या मारिफात सोमियाक आमकां पळोवंक साध्य जालां ही सक्कडी तेणी वळखून काण घेवन आज साम बसत्यावा मारिफात दनिया देवाक अर्गां पाठयतना हो सौभाग्यवन सांत आमकां सोमेस्तांक राखून दी आमची कुटुंबां एकवटीत सांबाळून दी आनी तशेंच फिरगस कुटाम आनी हांगासर सेवा दिवच्या याजकांक धार्मिकांक फिरगस गवळीक परिशदेच्या सांद्यांक आनी विविध आपोस्तलादीक मेळांक राखून दी सांबाळून दी म्हूण आमचें मागणें जावं नितळ काळजान हो सॅक्रिफायस भेटोवंक आमकां आमी तयार करया मौनपण आमी सांबाळया फाटल्या आमच्या जिणयेचेर देवाच्या बऱ्यापणाक आमी अर्गां दितना सुकोन पडोल्ल्याक बोगसाणें मागया आनी हो सॅक्रिफायस भेटोवंक आयती जावया पातकांचें बोगसाणें मागून सांगात आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गौड अपराध ह्या पासत भगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
प्रार्थूय मौनपण आम्ही सांभाळी आमच्या कुटुंबापासून फिरगस कुटुंबापासून मौनपणे मागया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ देवा भाग्यवान सभास्त्यवान तुझ्या रक्त साक्षान बेंदरी नसताना आपला भावार्थ परगट उसारलो आणि दगदवणेक संपडलेले आपल्या भावा बहिणीक भावार्थांतीर रावंक धीर दिलो. ही परजळीक देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची परभास आमी संभ्रमता. या फिरगस कुटुंबाचेर आणि आम्हा समेस्तांचेर तुझ्या सुभाम आशीर्वादांचो फळ लाभो आणि खऱ्या भावार्थांतीर रावंक आणि मनशांच्या आज्ञा चड तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी बळा दे कृपा आमकां लाभय. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विश्वास दवरता आनी मनशाचे सत्तेचेर पातयेता, जो मनीस आपलें काळीज सरस्परांतावन पयस करता, तो मनीस शिराप पडलोलो जावं. तसलो मनीस आरण्यांतल्या जेलकोटा सारको. बरें आयल्यारी ताजो परिणाम तो बगिना, कित्याक आरण्यांत सुक्या करड्या जाग्यार कोणूच वस्ती करिना तें कारें भुंयचेर तो जियेता. जो मनीस सरस्पराचेर पातयेता आनी ताचेर विश्वास दवरता, तो मनीस बागी. तसलो मनीस उदकाचे देगेर लायिल्ल्या आनी वळांत आपलीं पाळां पावयतल्या रुखा सारको. गरमी येतना ताका भिरांत ना, ताचीं पानां सदांच पाचवीं. सुकें थंडीच्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फळां दिल्या बागार तो केदींच रावना. देवाचें उतार हें. देवाचें उतार. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस बागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस बागी. जो कोण खोट्यांची बोध घेवन चला नासता, नश्ट्यांचे वाटेर रावना नासता, अधम्या संगी नासता. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्हास दीस राती नियाळता, तो खरोच बागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस बागी. हो वळते वळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा भरी, असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच पावना आनी हातीन घेतलेले सकडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलेलो मनीस बागी. पूण खोट्यांची संगत अशी ते वाऱ्यार उबोन वेतात असली पोल म्हण ये.
आणि वेतेल्यांची सर्वेस पजतन घेता पूण खोटे आपल्या स्वाटांनी नासाक वेता सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मुनीस मागी सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मुनीस मागी सांत पावलोन गालातकारांक बरयल्या पत्रांतले वाचप आनी आतां हांव तुमकां सांगतां आत्म्या प्रमाणे चला ते दळा रक्ता मांसाच्यो ओडण्यो तुमी ददोशी करची नात कित्याक कुडीच्यो ओडण्यो आत्मीक आदर्शांक विरोध आनी आत्मीक आदर्श कुडीच्या ओडण्यांक विरोध एकामेकाचेर त्यो विरोध जाल्ले वरवीं तुमी करूंक अपेक्षितात ते तुमचे वरवीं करूंक जायना पूण तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्राक नात रक्ता मांसांतल्यान उपजातात तीं कृत्यां स्पश्ट वळखूं येतात व्याभिचार आनिश्कळपण पोसडेपण बोंब्या पुजा माठ दुस्मानकाय झगडीं मोसर राग सुवार्थ मानाभेद थंड पेल्याचो पडसळ बेबदेपण पानोत्सव आनी असलें सकड हांचे विशयान हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या आनी परत्यांनी हांव सांगतां असलें करतात तीं देवाचें राज्य जोडिची नात पूण आत्म्याचें फळ हे मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण भोळेपण स्वधमन असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार सणा आसाती सर्गीचे रास्तांचे रुदान करताती कितली मागी देव तांकां भुसवण दितलो हालेलुया 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 Servispo तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोठेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या फुडकिऱ्या प्रभात या विशांत सत्राय गेया ते तुमचेशी बकऱ्याच्या वेसान येतात पूण भितरल्यान ते ग्रासूची वागटां तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात कांटेरींत दाखोवंक कुंटूंक मेळनात वा सरंडर अंजुरा काडूंकी मेळनात तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता
बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें परिना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें परिना. बरें फळ दिना तो हरियेक रूख कातून उज्यांत लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावांनो, भयणींनो आनी भुरग्यांनो, पॉल गॉर्डन ताच्या बुकांत लंडनाच्या एका दाक्तेरा विशीं उलयता. हो दाक्तेर सांजेर आपणाची ड्युटी जावन घरा येता आसतना आनी ताच्या क्लिनिकाक बागेर घालता आसतना ताच्या दोळ्या मुखार एकलो भुरगो झळकलो आनी दाक्तेरा पळयल्या तक्षणा हो भुरगो धांवलो त्या बिल्डिंगाच्या कोनशाक वचून रावलो. आनी ह्या लिपोवन रावल्ल्या भुरग्याक हो दाक्तेर सोदून काडटा आनी ताच्या लागीं उलयता. तूं खंय रावताय? हांव त्या बिल्डिंगाच्या पोंतार रावता म्हणली ताची जाप. कोणा सांगाता रावताय? म्हज्या सांगाता थोडे इश्ट आसात म्हज्याच प्रायाचे आनी आमी सांगाता रावता. तुका घर नांगी? म्हाका घर ना. तुजे पप्पा मम्मी नांगी? म्हजे पप्पा मम्मी नात. आनी तुज्या सांगाता येता म्हूण हो दाक्तेर त्या भुरग्याक काण घेवन मुखार गेलो खंय. आनी ह्या भुरग्यान रावच्या सुवातेर पळयत आसतना थंय कोणीय ना. भुरग्या लागीं परत्यान तो विचारता, तूं हांगा रावताय म्हूण सांगलां, पूण खंय आसा तुजे मित्र गे म्हूण. आनी तो भुरगो जाप दिता, भोवशा पोलिसांनी ताका धांवडायलें दिसता. देखून ताणें रावची सुवात हांव तुमकां दाखयता म्हणून बिल्डिंगाच्या फाटल्यान तो त्या भुरग्याक आपोवन व्हरता. ह्या भुरगो त्या दाक्तेराक आपोवन व्हरता. आनी त्या बिल्डिंगाच्या फाटल्यान मार्गाक घालचे व्हडले कॉन्क्रिटाचे ट्यूब आसात. आनी ह्या ट्यूबाच्या भितर हो भुरगो बसून ताच्या 12 जाणां मित्रांक, त्या ल्हान भुरग्यांक तो आपोवन हाडटा. आनी ते सक्कडे सांगतात, आमकां घर ना, आमकां आवय बापाय ना, आमचें म्हणलें ना, आमी 13 जाणां ह्या कॉन्क्रिटाच्या ट्यूबा पोंदा आमी जियेता. दिसाक इल्लेशें खालें मागता, कितेंय मेळ्ळ्यार आमी संतोश पावता. पूण आमी संतोश बरीत आसा कित्याक एकामेका बऱ्या रितीन खेळटा म्हूण. त्या राती ह्या दाक्तेराक न्हीद पडोवना. दुसऱ्या दिसा सकाळीं ह्या 13 जाणां भुरग्यांक तो सांगाता हाडटा. तांच्या लागीं उलयता, तांकां शिकपाची वेवस्था करता, इस्कलाक घालता आनी ह्या भुरग्यांची जतन करता खंय. आनी हो दाक्तेर सांगता ताच्या जिणयेंत 80,000 असल्या भुरग्यांक ताणें स्पंदन केलें आनी मोगाचे स्पर्श दिले म्हणून ताच्या उतरांनी पॉल गॉर्डन एका बुकांत उल्लेख करता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, भुरग्यांचे वरस पासरलेल्या वेळार भुरग्यांक आमी कशें लेखचें गे म्हूण आयजक वॉर्ड्स 9 वर्सां प्रायेचेर कंतारां म्हणूंक सुरू करता. आनी ताणेंच जावन क्रमेण कंतारां घडलीं, गायलीं आनी हजारो लोकांक सोम्यातय ताणें फाटीं हाडलें म्हणलें एक गणीत आसा. जॉनथन एडवर्ड्स इंग्लंडांत प्रख्यात प्रसंगदार 7 वर्सां प्रायेचेर पवित्र पुस्तक तो वाचूंक सुरू करता आनी ताच्या प्रेरणान तो प्रसंग दिवंक सुरू करता आनी ह्या मारिफात प्रख्यात प्रसंगदार जावन परजळता. मॅथ्यू हेनरी 11 वर्सां प्रायेचेर देवाचें उतर वाचून ताचेर कॉमेंट्री बरयता आनी ताचें बूक हजारो मनशाक प्रभाव घालतात आनी सोम्यातय फाटीं हाडतात. जर तर भुरग्यांच्या फाटल्यान रावल्यार, तांकां फाटीं मोदिल्यार, परिवर्तन केल्यार भुरगीं बरीं जातात, समाज बरी जाता आनी ह्या मारिफात सक्कडे बरें जाता जाल्यार चिलींत नोबेल प्रायज विनर गॅब्रियल मिस्ट्रियाल ते सांगता, आमच्यो चुकी, आमच्यो अपराध खंयच्या नमुन्याचे जाल्यार ती बक्षयेत. पूण जर तर भुरग्यांक आमी वळखना, तांकां सांडचें, तांकां सोडचें आनी ताका गण्य करिनासतना रावचें, हो जावन आसा महा अपराध आनी ताका बोगसाणें ना. ह्या भुरग्यांक फाटीं दवरचें, ह्या फाल्यांच्यो
चिंतनाताच्या मोतीन घालचें खंडीत आमच्यान साध्य जायना. कित्याक भुरग्यांक आजच स्पंदन करूंक जाय, ह्याच वेळार करूंक जाय. कित्याक भुरग्याची हाडां ह्या वेळार रुपीत जातात, भुरग्याचें रगत ह्या वेळार क्रियाळ जाता आनी भुरग्यांची मोत वाडटा. देखून भुरग्यां फाटल्यान आमी आसून ह्या भुरग्यांक जर तर मोग मायपास दिलो जाल्यार ती भुरगीं बऱ्या रितीन वाडावळ जावंक शकतात आनी हाच्या मारिफात देणी फुलतात. पण जेजूच्या सजिणयेक आमी गेल्यार जेजू भुरग्यां सांगाता भोव आपुरबायेन बरसलो. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 10:13 पर्यंत आमी वाचल्यार जेजूची 3 आपुरबायेची कृत्यां आमकां पळोवंक मेळटात. जेजून भुरग्यांक पोटलून धरले, तांच्या तकलेचेर हात दवरले आनी तांकां बेसांव दिलें. जेजून भुरग्यांक पोटलून धरले, तांच्या तकलेचेर हात दवरले आनी तांकां बेसांव दिलें. भोवशा जेजूची भोव मोगाची आनी तशेंच भुरग्यांतय स्पंदन करची ती आपुरबायेची करणी. भुरग्यांक काळजा लागीं दवरचें, बेसांव दिवचें आनी ह्या मारिफात भुरग्यांचो फुडार जेजून ताचे तावन रुपीत करचो. मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळयल्यार भुरग्यांक ह्या डिसिप्लांनी पयस दवरले. ताका पयस दवरले मात्र न्हय, तांकां गणने करिनासतना आसले. आनी ह्या वेळार जेजू ह्या आपोस्तलांक ह्या डिसिप्लांक तो बेस्तायता आनी ह्या भुरग्यांक फावो तो आनी तशेंच मान आसो जागो दिचे म्हणून त्याच वांजेलांत आमकां विशेश रितीन सांगलां. आनी जर तर भुरग्यांक तसलो पातयेणी आनी तशेंच स्वभाव तुजे थंय आसा जाल्यार आनी भुरग्यां बरी तुमी आसा जाल्यार त्या वेळार तें उक्तें मन सर्गेचें राज तुमचे थंय घेवंक जाता आनी ह्या मारिफात विशेष रितीन जेजू भुरग्यांक थंय स्पंदन दाखयता. जेजू स्वताच्या परगडचेण्या वेळार भुरग्यां सांगाता बरसता. भुरग्यांक मोदेगाद दवरचें आनी तशेंच भुरग्यांची शिफारस करची. आनी कोण म्हाका घेता तसल्याक मान आनी होगळा फावो मात्र न्हय, कोण म्हाका घेता भुरग्याक घेता तसल्यांक म्हाकाय मान आनी तशेंच होगळा फावो. ह्या मारिफात स्वागत करचो भुरग्याक म्हाका स्वागत करता आनी तशेंच त्या स्वागताचे आनी तशेंच स्पंदनाची उतरां भोव आपुरबायेन जेजून भुरग्यां सांगाता उलयल्लीं आसात. जेजू ताच्या परगडचेण्या वेळार भुरग्यांक तो राखून व्हरता, तांकां राखण करता. जर तर भुरग्यांची सजिणी आमी पळयल्यार ल्हानांक वायट देख तुवें दिवंक नजो आनी दुसरे संदर्भ आयल्यार तुज्या गोमट्याक एक दांत्या फातर बांदून तुवें दर्यांत उडचें बरें म्हूण सांगता. ल्हानांक देखी बरी जावचें आनी तांकां देख दिनासतना रावचें. भोवशा ते मारेकार आनी हे विशांत जेजू भोव आपुरबायेन सत्राय सांगता. जेजू ताच्या परगडचेण्या वेळार ल्हाना भुरग्यांक गूण केल्ली घडीताय आमकां आसा. जायराची दू जर तर मरण पावला म्हणलें धंदो बायलान आसा जाल्यार तो न्हिदल्या म्हूण जेजू वचून तिचो हात धरता आनी ह्या ल्हान नेणतल्या भुरग्याक ताणें जागोवचें आनी त्या मारिफात त्या कुटुंबाच्या हाती दिवचें. कानान स्त्रियेच्या दुवेकी ताणें बरें केल्लें आनी तशेंच भुरग्याक वायट स्पिरीट लागुल्लो ताकाय निवारण करणं त्या कुटुंबाच्या हाती ताणें परत्यान दिल्लें आमकां पवित्र पुस्तकांत भोव आपुरबायेन वाचूंक मेळटा. जेजू जर तर भुरग्यांक थंय पावता, बेसांव दिता, तांचे सांगाता बरसता, तांचे सर्गेचें राज, तांचो स्वभाव आनी तशेंच उक्तें मन आसूंक जाय म्हणून जर तर शिकयता जाल्यार पवित्र पुस्तकाचे आनी तशेंच पवित्र सभेचे थोडे फुडारी आमच्या मुखार आसात. जॉन बॉस्को म्हणटा खंयचेय भुरगें आसा जाल्यार ताचें थंय बरेंपण आसा आनी हें बरेंपण वळखून काण घेवन ताका पाठिंबो दिवचो वडिलांचें आनी तशेंच पोशकाचें कर्तव्य. जेजूचें ल्हान फूल सांतेरेस, ल्हान वाट लिटल वे, भुरग्या सारक्या पातयेणेन आनी समर्पणान आमची शांतीपणाची जिणी जोडूंक जाता म्हूण तिणेंय शिकयल्लें आसा. पोप फ्रांसीस ताच्या जिणयेंत सांगता चिल्ड्रन आर द गिफ्ट ऑफ गॉड टू बी वेलकम्ड, टू बी एप्रिशिएटेड. दे आर नॉट टू बी ट्रबल्ड, नॉट ए प्रॉब्लेम सॉल्वर. समस्या परिहार करचे न्हय, ताच्या बदलाक भुरग्यांत आसलें तें बरेंपण विशेश रितीन आमी पळोवंक जाय म्हणून
पापा फ्रांसिसी ताच्या उतरांनी आमच्या मुखार दवरता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, भुरग्यांचे वरस प्रसरल्या वेळार विलियम बाकले आनी एक गडीत आमच्या मुखार दवरता. एका तरणाट्याक एका कोर्तीक मुखार हाडलो खंय आनी मुखार हाडिल्ल्या वेळार तो जज त्या भुरग्याचो तरणाट्याचो बापायचो इश्ट आनी हो निती करता त्या भुरग्या लागीं विचारता खंय, अरे सायबा, तुज्या बापायन गुन्यांव मांडला, तुवें खुनी केल्याय, अन्याय केल्याय, अपराध केलाय, देखून हांगासर कोर्ती काडला, तूं कितें म्हणटाय गे म्हण. त्या तो तरणाटो त्या जज्जा लागीं निती करता लागीं सांगता खंय, म्हज्या बापायक हांव बरें वळखता, पूण हांव भुरगो आसतना ल्हान आसतना ताच्या लागीं धांवतालो, पूण हर एक फावटी हांव धांवतना तो बूक बरोवनूच आसतालो. कायद्या विशांत, नियमा विशांत ताणें लिखलेलें आसा. ताची इश्टगाथा वाचयतलो, आतां म्हाका फुरसत ना म्हूण त्या वेळार ताणें पयस धांवडायिल्लें. लिस हांव कर, शिकय म्हूण हांवें ताच्या लागीं परत धरलें आसा. उपरांत पळया म्हूण ताका सांगलें. केळोंक ताचे थंय आसलो, पूण शेजाऱ्या लागीं वच, त्या भुरग्या सांगा तातूंत केळ, हांव बूक बरयता म्हूण ताणें सांगलें. आनी ह्या वेळार तरणाटो म्हणटा खंय, म्हजो बापूय तुजो इश्ट, आनी आतां तुवें न्हीद करची. हांव एकलो गुन्यांवकार जावन अपराधी जावन हांगासर कोर्टांत रावला जाल्यार ताणें बरयल्ल्या त्या बुका मारिफात आनी ताणें विणलेल्या त्या कायद्या मारिफात तीर्प वदाक सोदी. ताणें केल्लें सोमागी हांव तुजे मुखार आसा म्हण. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, बापायचें बूक जर तर निती करताक कुमोग करता जाल्यार बापायन ताच्या बुताक जर तर गळाय केल्लें, ताका पळयनातल्लें आनी तशेंच सारक्या वाटेक हाडिनातल्लें, विशेश रितीन हांगासर ह्या कोर्तींत ह्या विटनेस स्टँडांत हो भुरगो उल्लेख करून सांगता. भुरग्यांची जतन करीचे, तांच्या फाटल्यान आसचे, तांची देणी पोशीत करीचे आनी तशेंच तांकां आमी चड मार्गदर्शन दिवचें म्हूण सांगिल्ल्या तक्षणा कोण एकलो बरयणार सांगता खंय, बी आसा जाल्यार खंय वमचें गे म्हूण. आनी ताका जाप दिवन एकलो गुरू वापरपायन सांगता खंय, ते भुरग्याच्या काळजान तूं वोप, भुरग्याच्या काळजान तूं बीं घाल आनी बीं घाल तुज्या इतल्याक रावा नाका. ताचो पोस करूंक आसा, ताका ईट घालूंक आसा, ताका उदक घालूंक आसा, त्या झाडाक कीड येता गे म्हूण पळोवंक आसा. त्या मारिफात जर तर त्या झाडाचो पोस करताय जाल्यार बरें फळ त्या झाडांत हांव तुका लाभता म्हण. आयची वाचपाय ह्याच दिशेन आमकां सांगतात. जर तर वाळाच्या देगेन रोयिल्लें झाड आसा, थंयसर नवसणी आसा, पाचवेपण आसा आनी बरें आसा जाल्यार उदकाक आनी तशेंच ताच्या फाटल्यान आसलेल्या त्या वावुंटेक फावो तो प्रतिफळ खंडीत मेळटा म्हणलें तें चिंताप. वाडावळ तशेंच पोस करचो, ईट करचो आनी तशेंच उलोवचें, हे सगळें झाडाक जायचें जाल्यार भोवशा आमच्या भुरग्या फाटल्यानी आमी फावो तो वेळ दिवंक आसा, तांकां मोग दिवंक आसा आनी तांच्या फाटल्यान रावन तांकां पाठिंबो दिल्यार ही आमची भुरगीं आमच्या घराच्या चौकेर आंज्या भाशेन फुलतली आनी ह्या मारिफात देवाचें बेसांव ह्या भुरग्या मारिफात आमकां जोडूंक साध्य जातलें. ह्या भुरग्यांच्या वर्सा आमच्या भुरग्यांत आमी चड गमान दिवच्याक देवाची ससाय आदार मागता आसतना ह्या भुरग्यांचो मोग करूंक, तांचे थंय आशिल्ली तालेंतां वृद्धी करूंक आनी आंज्या सारकें ताच्या फाटल्यान रावून आमचो वेळ दिवन तांकां पाठिंबो दिवंक सोमी ह्या मिसाच्या बलिदाना मारिफात आशिर्वाद दिवन दी, कृपे तेणी आमकां फावो करून दी म्हण आमी ह्या मिसा वेळार मागया. उबे रावया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर पदवेदार बाप तो सर्गान प्रथमेचो दिसच्या आनी ना दिसच्या सर वस्तू सर असणार आनी एका सोमिया जेजो क्रिस्ता सत म्हणटा, देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापातावन जल्मला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपसल्लो करो देव,
तो देवातावन जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासत आनी आमच्या सोडवणे सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरियेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत 5 पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवाडकेक शेवट आसचो आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा सोमी आनी जीवदाता तो बापा पुता तामनीप जाला बापा आनी पुता बरा ताकाय समा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभा देवरे तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदेवरे स्थापलेले सभेक सत म्हणटा पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासूर रावता आमीन. आमची मागणी प्रार्थना सोमिया मुखार आमी दवरया. आमच्या भुरग्यांच्या वाडावळींत आमी कारण जायचे विशेष रितीन सोमियाची सकत आनी बळ आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा अख्ख्या पवित्र सभेन पापा बिस्प याजक धार्मीक आनी भावार्थी शिक्षकांनी जतन घेवच्या आवय बरी आमच्या भुरग्यांनी भावार्थान सतान आनी पवित्रपणान वाडून देवाच्या राजाची फळां जावन परजळूंक आदर्श जावंक आनी मार्गदर्शन दिवंक तुज्या सक्तेन बरमन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देश कारभाऱ्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी भुरगींच देशाचें भविष्य म्हणलें समजोवन तांच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धीक आनी रक्षणेक कामार बांदूंक जगती कानुनां आनी योजना रुपीत करून ती कार्यारुपाक हाडूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. भुरग्यांक समर्पिल्ल्या ह्या वर्सा आमी सर्वांनी आमच्या भुरग्यांनी भावार्थांत पवित्रपणांत आनी मागण्यांत जिवाळ जमच्याक तांकां जगते मार्गदर्शन आनी रक्षण जिणे देखीन दिवच्याक आमकां समर्पूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमकां बरमून मागता. आमच्या पात्रोन सांताच्या भावार्थाची आनी धैर्याची देख घेवन आमी आमच्या भावार्थान जिवाळ जावन आमच्या भुरग्यांक प्रेरण जावच्याक आमच्या समाजांत भुरग्यांनी क्रिस्त साक्ष जावच्याक धैर्यान तो जिवंक ताच्या सक्तेन आमकां बर म्हूण मागता. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी बरे रूख जावन मोग भावार्थ बरवसो विधेयपण प्रामाणीकपण पवित्रपण आनी जबाबदारी आशिल्ल्या फळांनी आपलें जिवीत सोबोवन देवाच्या राजाची फळां जावंक परजळोवंक तुज्या दैवीक बेसांवान बरो म्हूण मागता. आमच्या वडिलांनी आनी भावार्थी शिक्षकांनी दुबळ्या पिडेस्त विशेष सक्तीच्या आनी सांडून गेल्ल्या भुरग्यांक मोगाळ आनी सोंसणीक मार्गदर्शक जावन ख्रिस्ती मौल्यांनी रुता करच्याक पेसाडूंक आनी जिणये देखीन प्रेरण आनी भरोसो जावं तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां बर म्हूण मागता. आमच्या सर पिडेस्तांक प्रायवंतांक विधव विधूर एकसुऱ्यांक आनी परगांवांत आसलेल्यांक राख आनी सांबाळ आयच्या संभ्रमाक पिरजेत मुर्दोम दान दिल्ल्यांक विविध रितीची सेवा दिल्ल्यांक तुजी कृपे बेसांवां तांचेर वत. आमी सर्वांनी संघटीत जावन भुरग्यांच्या बऱ्या भविश्या खातीर ह्या वर्सा क्रियाळ जावं तुजो बेसांव आमकां दी म्हूण मागता.
आमच्या वैयक्तिक गरजांपासून मागया. सर्गेंच्या आणि सर पदवेदारा देवा हांगासर परगट उसारलेली आणि आमच्या काळजा मनात आसली मागणी आमी तुज्या मुखार दवरता. सांबस्त्याव मारी फातू आमकां फाव. फिरकस कुटुंबाच्या एकवटाक आमची सेवा आमचे मेतेरपण सोडूंक तुजे आशिर्वाद दी. हांगासर सेवा दिवच्या याजकांक धर्मिकांक वाड्या मुखेल्यांक आनी सगळे फिरकस कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या कृपाळ देण्यानी बर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझ्या हातात ओपून दिता मोगाळ बापा होऊन डोवाय. तुझ्या हातान समर्पित आमचे दिसपडते हे जीवन. तुझ्या हातात ओपून दिता मोगाळ बापा होऊन डोवाय. तुझ्या हातान समर्पिता आमचे दिसपडते हे जीवन. घे बापा उंडो आनी वाय बदल जेजू कुडीरता. दितो आमकां सर्गी जेवण मागतांव आमी खालत्या काळजान. घे बाबा उंडो आनी वाय बदल जेजू कुडीरता. दितो आमकां सर्गी जेवण मागतांव आमी खालत्या काळजान. तुका मोगन भेटून दिता आमचे कुटुंब आमचो परवार. दयेन तुका ओपून दिता श्रमन खामान जोडलेले सर. तुका मोगन भेटून दिता आमचे कुटुंब आमचो परवार. दयेन तुका ओपून दिता श्रमण कामान जोडलेले सर. घे बापा उंडो आनी वाय बदल जेजू कुडीरता. दितो आमकां सर्गी जेवण मागतांव आमी खालत्या काळजान. घे बापा उंडो आनी वाय बदल जेजू कुडीरता. दितो आमकां सर्गी जेवण मागतांव आमी खालत्या काळजान. बागे म्हूण आमी मागतांव आमचे कस्तूकन बेजाराय. पांयां तळी समर्पित आमचे जिवीत आमचे सर्वस्व. बाबा घे म्हूण आमी मागतांव आमचे कस्तूकन
मोगाच्यानो हे आमचे बलिदान सर पदवेदारा देवा आमच्या बापाक मानवोंच्या कथा आमी सांगता मागया सर्वेस्परा तुझो आशीर्वाद घालून तुका भेटलेले ही देणी पवित्र कर सांबोस्त्याव तुझ्या भक्ताच्या काळीस तुझ्या मोगान इतलें लासतलें की या मोगाच्या बळान ताणे आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैतवेले त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हण आमी तुज्या लागीं अत्रे गुण मागता तुझ्या पुता जेसूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देव सर काळी आनी सर्वतय जेजो क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो सांबोस्त्याव तुझ्या रक्त साक्षान जेसूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपले रगत वारून तुझे विचित्र पदवी दाखयली या परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशी आमच्या सक्तकायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुझें बळ संपूर्ण परजळता देखून सर्गींच्या देवदूतां आनी सरभक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय 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 बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळे तुजे रचना तुका वाकणता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंते तावन आसता त्या पर्यंत तुका निर्मळ पेटोवणी करच्याक एक आशा परजा तुजो मैता साय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका पेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचे आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जवान जातास ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बरवतलें हे म्हज्या उडासाक करात Bawarta sogoto pargatuya
सुमिया आम्ही हो हुंडो खाता आणि हे कसीतले पियेता तिथले पावटी तू परत येस तुझे मरण परगटा बापा आमच्या सोडवणेपासो तुझ्या पुतान स्वस्तल्या कष्टा मरण असो त्याच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सरकार सडणे असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजे इश्टगात जोडल्या तेच बली आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आणि जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्म आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें दावाचे माये भोव भाग्यवंत आमकां मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धन दुतांच्या आनी वैभवी रथ साक्षींच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें मिसून काडलेल्या दायजान आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास करता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून आमी मागता तुज्या साकरा लियो आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पितर पॉल आमच्या गोवळी बापाच्या संगता संपवी सभेच्या समेस्त गोवळी आनी मणियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरी तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगांत थीर कर तुझे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगातीन त्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातलो म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताच्या उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बाप सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावोया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारांत जाता आमचो दीस पडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशे आमची पातकां बोगस आनी आमकां काडले पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी
सर्गेचे बाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे वर्वशान हत्रेकतल्या आमकां तुज्या उदार काकोतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकातांतले वाटय. कित्याक रासवाडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अपोस्तलांक मेळय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससना. सोमियाची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं. मोगासो गुर्तो जावन एकामेकाक क्षमदान पाठया. देवाची शेळिये संसाराचे उपकार केले आमची काकुळट. देवाचे शेळिये संसाराचे उपकार केले आमची काकुळट. देवाचे शेळिये संसाराचे उपकार केले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. पूण तुज्या उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्यानो आता पवित्र कुमगार सेमचो वेळ 16 जाग्यांनी पवित्र कुमगार बांदतात. भक्तीन शिस्तेन पवित्र कुमगार सेव्या. सर्गीताऊन आयलाय देवून बापान दिलो करो उंडो जाऊन म्हाका गावून म्हाका सेवून जिवीत जोडा तुमी मुजे थावून. जेजू तू जाय जाय आमकां जाय तुजे बिन नाका दुसरे काय. तुका सेम सोडटा वळगटाय शांती समाधान सौका साय. जेजू तू जाय जाय आमकां जाय जाय तुजे बिन नाका दुसरे काय. तुका सेम सोडटा वळगटाय शांती समाधान सौका साय. बरो गवळी हांव तुमचो पासवो सरो मोगान दाखोवन दिवचो. फुटल्यान तुमच्या वाटवरून वेसो रक्षण सदां तुमकां दिव सांबाळचो. जेजू तू जाय जाय आमकां जाय जाय तुजे बिन नाका
सिम जोडटाव मुळगयताय शांती समाधान सवकासाय जेजू तू जाय जाय आमकां जाय जाय तुझे विनाका तू स्वीकार तुका सिम जोडटाव मुळगयताय शांती समाधान सवकासाय हाऊंच करी दाकांची वाल तुम्ही हे वालीचे वांटेची वाळ म्हाका छिडकून रावा हर काळ 100 वांट्यान जिनेन दितल्यात फळ जेजू तू जाय जाय आमकां जाय जाय तुझे विनाका तू स्वीकार तुका सिम जोडटाव मुळगयताय शांती समाधान सवकासाय जेजू तू जाय जाय आमकां जाय जाय तुझे विनाका तू स्वीकार तुका सिम जोडटाव मुळगयताय शांती समाधान सवकासाय काळजान म्हज्या आयलाय सैरो मुजो जालाय तुका सगळोच म्हाका दिलाय मोगान तुझ्या म्हाका भरलाय वेदांत तुका जेजू मोगाळा काळजांत राव तूं मोच्या सर्वेळा जीवन मोजे तुका नोवे वेस्ता तुझ्या देण्या सोवे रायरायांचो तूं जाल्यारी आयलाय म्हजे घरी किरकोळ पातकी सोम्या तरी मागता रावून म्हजे घरी वेदांत तुका जेजू मोगाळा काळजांत राव तूं मोच्या सर्वेळा जीवन मोजे तुका नोवे विस्तार तुझ्या देण्या सोवे प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या प्रेतेच्या बापाक सांब बसते हांव तुज्या भाग्यवंतराक साक्षाक तुवें तुज्या सेवेंत विश्वासी आनी कश्टा मरणांत जायते वन केलोय
आम्ही सेवला त्या पवित्र जेवणावरवी आमकां दिसा दिसाच्या आत्मेक झुजान घट आनी जैते वनकर ताच्या मजतीन आमचे फिरगस कोटाम आनी तशेंच आमकां समेस्तांक तूं राखून वर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तकलेपाक गावन आशिर्वाद घेवया. सर्व जुवाणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपल्या सवस्तकायेन तुमचें जिवीत भरूं. सर आकातांतले तो तुमकां वाटूं आनी तुमचे काळज आपल्या मोगांतीर करूं. भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो तुमकां भरूं आनी ह्या संवसारान तुमचे जिवीत बऱ्या करण्यानी फळादी करून ससनाच्या सुखाक तो तुमकां पावों. आनी सर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. भुरग्यांच्या वर्साक मागणे. सर्गेंच्या मोगाळ बापा आमची भुरगीं बाळां देवाच्या रसाची फळां पोदयेक घेवन भुरग्यांचे वरस आचरण करूं आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका दिन वाजता. तुज्या मोगाचो आनी कृपेचो शिवर सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू परी तुका मानवल्ले जावं आपल्या आवय बापायक विधेय जावं मान दिव आनी ताका दुखय नाशे चलो कृपा लाभय. प्रायतेकेत वाडटना शेगुणांनी फुलो पवित्र आत्म्याच्या ध्यानान आनी फळांनी तांकां भर. आत्मीक संगतेनी तांकां सुटसुडीत कर. शिकपान तांकां बुदवण कर. बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांपडनाशें तांकां सांबाळून धर. सारको बेस वेंचून काडूंक आनी धैर्यार मुखान सरोंक तांकां कृपा दी. बापा हर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूंक आनी तांचे थंय आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवणे प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जाणवाय दी. बापा भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाट दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव तांची जतन घे. तांचे सोबेन तूं राव आनी तांकां सांगात दी. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दया करून बसया. सकळ याजकांनी उपकार आठवणी आनी तिलसोने जाल्ल्या उपरांत हांगासर एक सांगाता तस्वीर काडूंक सहकार दी जाय म्हणून विनंती करता. तुमकां सर्वांक फिरगस फेस्ताचे शुभाशय पाठयता. तुमकां तुमच्या कुटुंबांतल्यान भायर आसलेल्यांक परगांवांत आसलेल्या समेस्तांक बरें फेस्त मागता. हांगासर आसच्या सर्व याजकांक सैर्य याजकांक बरें फेस्त आमी मागता. देवाची दराळ बेसावा तुमच्या समेस्तांचेर मागता. आमचो पात्रोन सान सेबास्त्यांव आमचे समेस्तां पासून देवा लागीं विनंती करूं म्हूण आमचें मागणें जावं. आनी फेस्ताचे 11 मीस आज 10 वरार इंग्लिशांत आसतलें. सांजेर मीस आसचें ना. गर्भमेता 20 तारखेतावन मुगलारातावन आरंभ करता. सगळो विवर वॉट्सॅपार तशेंच नोटीस बोर्डार आसा तो पळोवन तयार आसूंक विनंती. सिद्धकट्टे नवीकरण केल्ल्या इगर्जेचें उक्तावण जानेवारी 22 तारखेर 22 तारखेर ब्रेस्तारा सांजेर 3 वरां. तुम्ही जायत्या जाणांनी उदार मन दाखोवन ह्या इगर्जेक व्हड दान दिलां. तुमकां सर्वांक थंयच्या बेगारान आनी विरगस घरांनी मोगाचें आनी वतायेचें आपोवणें दिलां. तांच्या संतोशांत वांटेली जावंक हांव उलो दितां. मंगळारा 4 वरां तिसऱ्या वर्दीचें मिटींग आनी 5:30 वरार लेडीज सोशल सर्वीस लीग मिटींग आसतलें. सांतारेज ICSE इस्कॉलांत नर्सरींतल्यान 5वी पर्यंत एडमिशन आरंभ जालां. ऑफिसाक संपर्क करूंक विनंती. पदवा इंग्लीश मिडियम हायर प्रायमरी स्कॉलांत नर्सरींतल्यान 7वी पर्यंत एडमिशन आरंभ जालां. ऑफिसाक संपर्क करात. खात्री रॉक्साच्या एका दानीन 1 लाख रुपये इगर्जेक दान दिल्यात. तासो आनी ताच्या कुटुंबाचो आमी उपकार बावरता आनी देवाची दराळ बेसावा तांचेर मागता.
ಅದರಲ್ಲಿ ಐತರ ಮಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಜೊಮೋಜಲ್ಲ ಇಜ್ಮೋ 70,690 ರೂಪಾಯಿ तुमच्या उदार मनाक देव बरें करो म्हणटा फिरगस फेस्ता संदर्भी पडल्या सगळ्या वर्सां आणि ह्या फेस्ताच्या संभ्रमाक आदार सहकार दिल्या सर्वांचो मटव्यान उपकार बावडोवंक हांव आशेता. सगळे वर्स आमकां राखून सांबाळून आयचो संभ्रम फावो केल्ल्या धनिया देवाक अर्गां मरियमायेक वंदन पात्रोन सांता सेबास्त्यांवाक आमचे दिनवास. फाटल्या वर्सां अंतरलेल्या सर्वांक आमी ससान विशेव मागता. आयच्या फेस्ताचे संभ्रमीक रिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराचेर अर्थभरीत नियाळ दिल्या. भुरग्यांच्या वर्साक नियाळ दिल्या भोवमानादीक बोनावेंचर नजरेत विगारवार एपिस्कोपल सिटी बाराडो आनी मिलारचे विगार तुमकां सर्वांच्या नवी देव बरें करूं म्हणटा. ताळयो पेटोवन तांकां आमी अभिनंदन पाठयता. आज संभ्रमीक विसाचें बलिदानान सहा बेटवणी केल्ल्या वाराड्याच्या आनी तशेंच बाराड्या बायल्या आमच्या सर मोगाच्या याजकांक आमचे आनी सर फिरगसगारांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर्स. फिरगस गवळी वावराच्या जबाबदारीन संपूर्ण सहकार दिवच्या बाप ओस्मान डिसोजा, बाप विवेक पिंटो आनी बाप अरुण विल्सन लोबो आनी आई ताराची इंग्लीश मिसाक आमकां कुमो करच्या मोन्सिन्योर लेस्ली शेनई बापांक काळजान दाव देव बरें करूं म्हणटा. गवळीक वावराक मोठो सहकार दिल्ल्या उपाध्यक्ष विनोद डिसोजा, कार्यदर्शी श्रीमती पॅट्सी ब्रिट्टो आनी सर्व गुरकारांक वाडो प्रतिनिधींक गवळी परिशदेच्या सर्व सन्यांक एका सुत्रान देव बरें करूं धन्यवाद. फिरगस आर्थीक समितीच्या सन्यांक कोर कमिटी सन्यांक दिमच्या सेवेक आमी ऋणी जावन आसा. सर आयोगाच्या संयोजक दीपक सोज, सर्व संचालकांक, कार्यदर्शी आनी सन्यांक, संघ संस्थेच्या अध्यक्षांक, सचेतकांक आनी सन्यांक तुमी फिरगजेक दिमच्या सेवेक देव बरें करो. रंगीत गायनान फेस्त मिसाचो संभ्रम दडतो केल्या गायन मंडळीच्या सरसन्यांक आनी तांकां तरबेत केल्ल्या कॉयर मेस्त्री डेनिस गोन्साल्वेस आनी वजंत्रा केलेल्या सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करो. सगळ्या वर्सां देवसुते वेळी गायनाद्वारे सेवा दिवच्या गवप्यांक, वजंत्र केलतल्यांक, भुरग्यांच्या वाडांच्या युवजनांच्या इंग्लीश गायन मंडळीक, गरजे वेळी गायन करून सहकार दिवच्या सर्व धर्म भयणींक आनी तांकां तरबेत करतल्या सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. आयताराचें आमकां क्रिस्ती शिक्षण शिकोवंक कुमो करच्या सर्व शिक्षकांक, धार्मिकांक आनी तांची जबाबदारी घेवच्या बाप विवेक पिंटोक तुमच्या समेस्त नबान देव बरें करूं म्हणटा. निरंतर वेदीची सेवा आनी ल्हान कामां करच्या आमच्या वेदी सेवकांक, तांकां तरबेत करच्या प्रेरकांक आनी भुरग्यांच्या वडिलांक तुमकां देव बरें करो. फिरगजेच्या गवळी वावरांत जायतो सहकार सेवा दिमच्या फिरगजेंतल्या सर्व कॉवेंताच्या सुपिरियर्सांक, सर्व धर्म भयणींक देव बरें करो म्हणटा. क्रिस्ती शिक्षण दोतोन शिकोवच्या स टिचरांक, धर्म भयणींक, संयोजकी मर्सिन टिचरीक मार्गदर्शन दिवच्या सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करो. आमच्या विद्या संस्थेच्या मुखेस्तांक आनी सर्व शिक्षकांक आनी सिबंदेक थंयसर कॅम्पस डिरेक्टर जावन उंचली सेवा दिवच्या बाप अरुण लोबोक आमी देव बरें करो म्हणटा. फिरगजेंत आल्तार मांडूंक सक्रिस्तीचो वावर करच्या अरुण सगळे वर सेवा दिवच्या नितळाय तशें मांडावळ घालच्या आमच्या सर्व स्त्रियांची टीम सेलीन, लीना, सेवरीन आनी सांगात्यांक, तशेंच ऑल्टर एंजल्स टीम फ्लविल्ला, आशा, सुशीला, माला, वेरोनिका आनी सांगात्यांक देव बरें करो म्हणटा. फिरगजेच्या योजनांक आनी कार्यांक, दुबळ्या भुरग्यांच्या शिकपा निधीक, मेडिकल फंडाक, आर्थीक कुमोक दिवच्या सर्व दानीक आमी देव बरें करो म्हणटा. फिरगजेच्या मिडिया कमिटी संचालक निहाल लोबोक आनी सहकार दिवच्या सर्व सन्यांक तांच्या वावराक देव बरें करो म्हणटा. नव्या कमिटीक आमी सर बरें मागता. सगळे बरस फिरगस पत्र वेळार तयार करून आमच्या हाती दिवच्या बेंदूर सोताळो संपादकी मंडळीक, प्रत्येक जाण संपादक एड्डी सिकेरीक देव बरें करो म्हणटा. फिरगजेच्या दफ्तरांत आनी हॉलाच्या वावराक घरांत वावर दिवच्या सर्व सिबंदेक देव बरें करो म्हणटा. आमच्या सर्व फिरगजेच्या सर्व संघटनांक आनी विविध कार्यक्रमां करून फिरगज जिवाळ दवरच्या तुमचो काळजांतान उपकार बावडटा. ह्या फेस्ताच्या करसा मुर्दोम आनी पिरजेन दिल्ल्यांक, आर्थीक कुमो केल्ल्या सर्व दानींक, बेनिफॅक्टरांक देव बरें करूं. तुमच्या आदारान आनी सहकारान
फिरगस फेस्त गद्दळायन संभ्रमूंक साध्य जालें तुमकां धन्यवाद आमी पाठयता. फिरगस फेस्ता तयार जावन आसा केल्ल्या 3 दिसाच्या आत्मी काटोवाक सहकार दिल्ल्या आनी भाग घेतिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आयची सगळी मंडावळ करूंक मार्गदर्शन दिल्ल्या सर्व याजकांक तांचे संगे वावुरलेल्या विवी समितीच्या सर्व संयोजकांक आनी सांद्यांक देव बरें करूं. सगळ्या वर्सां आयताराचे फेस्तांचे इजमोल मेजूंक आनी लेख दवरूंक कुमो करच्या सिबंदेक देव बरें करूं म्हणटा. मिसाचे आल्तार आनी बॅकग्रावंड तयार केल्ल्या सर्व दंभयणीक वावुरलेल्या सर्वांक धन्यवाद. फिरगस फेस्ताच्या तयारेक आमच्या ऑफिस सिबंदेन हॉलाच्या कामेल्यांनी वर्ती सेवा दिल्या सर्व कामाक सहकार दिला तांचो प्रत्येक जावन रवी, आल्फ्रेड, पॉल, शॉन, झीटा आनी लिनेट तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळें वर्स आमकां कुजनां रुचीचे रांदप तयार करून म्हणजे भलायकेची सत्राय घेवन आमकां रांदून वाडच्या मॅक्सिक आनी ताका कुमो करच्या अरुणाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज फिरगस फेस्ता संदर्भी हांगासर आमच्या भुरग्यांच्या बँडाद्वारे फेस्ताचो संतोश दरतो केला. सकाळी वेग्गी येवन हांगासर 7:15 वरांच बँड वाजप तांणी आरंभ केला आनी ह्या फेस्ताचो संभ्रम तांणी दरतो केला. देखून सर्व भुरग्यांक आनी तांकां तरबेत केल्ल्या सर्वांक हाजें मुखेलपण घेवच्या डेनिस डिसिल्वा आनी तांच्या तरबेतीचो खर्च सगळो पळोवच्या कातोलीक सभेक आमी प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद पाठयता. आमच्या भुरग्यांक जोरान ताळयो पेटोवन आमी अभिनंदन पाठोवया. आतां मिस सलेन्स भुरग्यांचे परत थंयसर बँड वाजप आसतलें. तुमी एक घडीभर रावचें, पळोवचें, थोडे फोटो काडच्यो, तुमच्या स्टेटसार तुमी घालचें आनी अशें आमच्या भुरग्यांक इल्लें प्रेरण दिवची, पब्लिसिटी दिवची. ह्या द्वारे भुरगीं मुखल्या दिसांनी आनीक सरीत मोपान बरें अभ्यास करून आमकां बरें वाजप दितली. देखून आमच्या भुरग्यांक आमी प्रोत्साहन दिवया, उत्तेजन दिवया आनी ह्या फिगर्स फेस्ता वेळार तांणी दिल्ल्या त्या सेवेक आमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपांनी तांची फोटो एक परजोळून दी म्हणून म्हजी आशा. तुमी तुमच्या मोबायलान एक फोटो काडून व्हरा, तुमच्या स्टेटसान घाला आनी सांगा आमची भुरग्यांचे बँडा वजप म्हणून घाला आनी खंडी जावन भुरग्यांक ती बरी पब्लिसिटी जातली. तुमकां सक्कडान देव बरें करूं. बरें फेस्त मागता. रुचीचे रांदप घाला तयार केलां आसतलें. तुमी सक्कड तुमच्या घरा वसा, आमी आमच्या घरा वचून जेवता. सक्कडांक देव बरें करूं. आतां उबे रावया, अकरेचें गीत गावया. ह्या जगाने मुखार येवंक तस्वीरेक सहकार दिमस. सक्कडांक देव बरें करूं म्हळ्यार एकलो मात उरला. फादर वाल्टी फिरगस कुटुंबाच्या नांवान, सक्कडी याजकांच्या नांवान पाद्र्याबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. बरें फेस्त मागता. मांडावळ घालूंक आनी ऑर्गनायज करूंक आनी तशेंच फिरगस क्रियाळ दवरूंक पाद्र्याबा सांगात तो वावुरता. सक्कडी पाद्र्याबांक, बेंदूरच्या पाद्र्याबांक आनी मुखेलपण काण घेवच्या फादर वाल्टी तांकां आमचे शुभाशय वंदन. ही फिरगस मात्र न्हय, वाराड्या ती ते क्रियाळ आसात, आमकांय तिके जागयतात. देखून तांच्या मेतरपणाक थँक्यू फादर वाल्टी. तुमकांय सक्कडांक बरे फेस्ताचे शुभाशय उल्हास पाठयता. गॉड ब्लेस. Jesus.
San Sebastião, आमपासून विनंती कर भाग्यवान कुसाचे कृपे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतरी बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
ना आता नीच करते